सर आमी आयज कुंडल इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आसा सो हांगासर मेजर खंयच्यो इंडस्ट्रीज आसा? हांगा मेजर आसात त्यो फार्मा इंडस्ट्रीज आसात प्लस प्लास्टीक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आसात प्लस इंजिनियरींग वर्कशॉप्सूय आसात आनी त्या भायर स्मॉल एंड मिडियम इंडस्ट्रीज आसात हांगा. सर हांगा मेजर तुमचे प्रॉब्लम्स कितें आसा इंडस्ट्रियल एस्टेटीन? मेजर प्रॉब्लेम आतां पर्यंत जे आमी फेस करताले ते पावर वॉज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स आणि दुसरो प्रॉब्लेम म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर विच इज प्रोवायडेड बाय IDC वॉज नॉट प्रॉपर टू द रिक्वायर्ड एक्सटेंट. ते आतां आमी रेग्युलरली IDC कडेन मिटींग MD कडेन मिटींग घेवन आणि MD सुद्दां एवरी 6 months IDC कनेक्ट म्हणून मिटिंग्स ते घेतात आणि फॉलोअप करतात कितें कितें काम चल्लां तें आनी त्या प्रमाणे प्रोग्रेस चालू आसा. सो हे दोनूय पळयत जाल्यार मेन म्हणजे इश्यूज इज पावर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो ते आमी आतां उलोवन तांचे कडेन सॉर्ट आउट करपाचें चालू आसा आणि वी आर कमिंग टू सम लॉजिकल एंड टू इट. होपफुली बाय द एंड ऑफ डिसेंबर आमचे पावर प्रॉब्लम्स वील गेट सॉर्टेड आउट कित्याक ते अंडरग्राउंड केबलिंग तांणी चालू केलां आनी बाय एंड ऑफ डिसेंबर दीस शूड बी ओवर आनी ते जातकच मागीर आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा मेन म्हणजे रोड्स ते रोड्स दे वील बी एबल टू टेक अप ओनली आफ्टर डिसेंबर. तितले म्हणसर we will be after IDC to take up repair jobs for the roads so that people don't face any major problems. सर हांगा 5 वर्सां फाटली 5 वर्सां 6 वर्सां हांगासर न्यू खंयची इंडस्ट्री किंवा कमअप येयल्या खंयची? हांगा इंडस्ट्रीज न्यू म्हणजे फार्मा कंपनीज आयिल्ले आसात आनी त्या भायर सम प्रोसेस इंडस्ट्रीज प्लास्टीक इंडस्ट्रीज आयिल्ल्यो आसात. आमकां एक्झॅक्टली डिटेल म्हाका सांगूंक कळचें ना पण कंटिन्युअस देर इज अ इनफ्लो ऑफ इंडस्ट्रीज आनी टू वीच IDCचे जे प्रोसेसींग आसता ते सुद्दां बरें फास्ट जाता त्या मानान आनी वी डोंट गेट एनी कंप्लेन्स दॅट देर इज नो कॉपरेशन आयदर फ्रॉम IDC ऑर फ्रॉम एनी अदर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट. सो पीपल आर दोज हू आर कमिंग न्यू आर क्वायट सॅटिस्फायड विथ द इन्फ्रास्ट्रक्चर. But still there is a lot of scope for improvement in the infrastructure. Yeah. सर हांगासर सायडीक आमी झाडां वाडलेलीं पळयल्या सो वॉटर लॉगिंग बी इश्यू आसा हांगा? वॉटर लॉगिंग इश्यू सद्या आसा कित्याक जे ड्रेनेजचें काम पयलीं जावपाचें आशिल्लें बिफोर मॉन्सून्स ते सारकें जावंक ना. There was some major issues with the contractor who had taken up the job and he could not complete the jobs. ते एक दुसरे इवन इन आमच्या IDC कनेक्ट मिटिंगेन बुशीस जे वाडटा सायडीक ते आमच्या वी हॅड एन अंडरस्टँडींग विथ IDC की एसोसिएशन इन कॉपरेशन विथ द इंडस्ट्रीज वील टेक अप द क्लिनिंग ऑफ बुशीस अलॉंग देअर कंपाऊंड वॉल्स आनी अलॉंग द रोड साइड्स आनी बाकीचे जे आसा ते आमी IDC कडेन उलोवन वी वील क्लियर इट अप. सो होपफुली नाव आतां ह्या दिसांनी कांय करूंक मेळना पण मागीर जे ऑक्टोबरान बीन मे बी वील बी एबल टू टेक इट अप आनी ट्राय टू क्लियर अप द बुशीस. सर तुमी एक म्हटलें की इन्फ्लो आसा इंडस्ट्रीज न्यू येत आसा सो इंडस्ट्रीज जेन्ना येता तेन्ना तेंची मेजर रिक्वायरमेंट आसता ती म्हणजे लेबराची. सो स्किल्ड लेबर हांगासर मेळटा इजिली अवेलेबल आसा? स्किल्ड लेबर हांगा मेळटा आनी जे आतां जे नवीन जे रुलींग जालां विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किंवा विथ न्यू स्किमीचेर तातूंत लोक एप्रोच करतात तांकां आनी दे आर गेटींग लेबर. अशें कितें कंप्लेन्स येवंक ना की आमकां स्किल्ड लेबर मेळना अशी कंप्लेन्स व्हडलेश्यो आमी आयकूंक ना. हय बट स्टील हातूंत गोवन्साक जें काम करपाक स्कोप आसा तितलो अजुनूय गोवन्स तितले ऑपॉर्च्युनिटी घेनात जाय तश्यो ऑपॉर्च्युनिटी घेनात ते.
हे आमी खुबशे कडेन पळयलां सर, खुबशे जेन्ना इंडस्ट्रीज आमी भोंवता तेन्ना गोवन खंय तरी फाटीं उरता, म्हणजे बेयनात किंवा इंट्रस्ट आसना तांकां घेवपाक, चडशे ते गव्हर्मेंट जॉबाक वयता. हें आमी खुबशे कडेन आयकलां, तुमचेच कडेन अशें न्हू, खुबशे इंडस्ट्रीनी आमी आयकलां. हय हय, कित्याक तांच्या म्हणजे दे हॅव देर ओन रिस्ट्रिक्शन्स बिकॉज ऑफ टायमींग म्हणात किंवा तांकां जे वर्कींग आवर्स आसात ते तांकां हे जायनात. प्लस द ट्रान्सपोर्टेशन which should be available for coming into the industrial estates at that particular time is also not available properly. म्हणून मे बी people are not available. कित्याक कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सामके वाळपयच्यान येवपी लोक आसात, मागीर काणकोणच्यान लोक येवपी आसात. हय, पण प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर आय मीन प्रॉपर ट्रान्सपोर्टेशन जर आसत न्ही जाल्यार देर विल बी स्टील बेटर इनफ्लो ऑफ लोकल वर्कर्स हियर. So that scope has to be provided by the government so that the transport facility is available for them. बाकीच्या आमी राज्यांनी पळयता की रातचे सुद्दां बशीज अवेलेबल आसता, बट हांगासर आमी 7 उपरांत 8 उपरांत खंय तरी बशींचो ट्रान्सपोर्ट कमी आसता. बरोबर. येस, यू आर रायट. कित्याक हांगा ट्रान्सपोर्टेशन अवेलेबल नासता रातचे, आनी प्रत्येक इंडस्ट्रीक काय इट इज नॉट अफोर्डेबल टू प्रोवायड ट्रान्सपोर्टेशन टील होम. हय, ओनली बीग इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज कॅन अफोर्ड टू डू इट, बट वीच मिडियम अँड स्मॉल इंडस्ट्रीज कॅनॉट अफोर्ड टू डू इट. सो आनी एक इशू आसा तो म्हणजे हांगासर सेक्युरिटीचो इशू आसा, बिकॉज फाटली 2-3 वर्सां पयलीं हांगासर चोरी बी जाल्ली किंवा अशे कितें इशूज आसा? येस, देर वेर इश्यूज अर्लियर, पण आतां ते रिड्यूस जाल्यात बिकॉज वी आर कंटिन्युअसली इन टॉक विथ द पुलीस डिपार्टमेंट. आनी हांगासरलें जे आतां नवीन पुलीस स्टेशन एट मार्दोल जे स्टार्ट जाला, सो दे आर क्वायट कोऑपरेटींग विथ अस. प्लस एडिशनली at their request, at police request, आमी एसोसिएशनान तांकां एक स्कूटर आमी प्रोवायड केल्या. वी हॅव फंडेड द स्कूटर टू देम सो दॅट दे कॅन हॅव अ बेटर विजील आनी राउंड्स इन द इंडस्ट्रियल इस्टेट एट ऑड आवर्स. आनी प्लस दे हॅव ऑल्सो एडवायज्ड अस टू इन्स्टॉल कॅमेराज एवरीवेअर सो दॅट कितेंय जालें जाल्यार दे कॅन ट्रेस द पीपल. लायल्या तुमी ते? आमी लायल्या, खुबश्या जाणांनी लायल्यात. हय, मागीर प्रत्येक इंडस्ट्रीनी लायल्या? हय, खुबश्या जाणांनी लायल्यात. या कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक फायर स्टेशन ऑलरेडी आसा आनी तांचे कडेन सफिशियंट स्टाफ सुद्दां आसा. बिकॉज देर अशे व्हडले इन्सिडंसीस कांय कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जावंक ना. फॉर्च्युनेटली, गॉड फॉरबिडन जावंक जायना सुद्दां, पण the response level of the fire people is also quite good. बारीक बारीक खंय इन्सिडंसीस जाल्या थंय तांणी रिस्पॉन्स बरो दिला.